गोयच्या सरकारी शाळांच्या विलीनीकरणाचो प्रश्न सध्या बरोच तापला। विद्यार्थ्यांचो फुडार आशिल्ल्या ह्या मुद्द्याक आता एक राजकीय रंग येवपाक लागला। शारीकरण जाल्या उपरांत सरकारी शाळांचे म्हत्व उणें जालें आनी ताका लागून तांचो आंकडो देंवता अशें कारण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत दिता। जाल्यार थंयच सरकारी शाळांची दुर्दशा जावपाक काँग्रेस पक्ष जापसालदार आसा। इंग्लीश शाळांक उर्बा दिवन कोंकणी मराठी भाशेंतल्यान शिक्षण दिवपी शाळांक काँग्रेसीनूच काबार केला असो मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकराचो आरोप आसा। इतल्या मजगती विलीनीकरण करच्या परस सरकारी शाळांक घटमूट करपाक सरकार उणो तरी कित्याक पडलो असो प्रश्न पालकांक पडला। शाळांच्या विलीनीकरणाक विरोध जायत आसतना मुख्यमंत्र्यान आता आपली भूमिका कायशा प्रमाणात बदलल्या। शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत खंय आता शाळांचे विलीनीकरण करप काय ना ताचो थाराव पालक आनी शिक्षकांकडे उलोवन घेतलो। शाळांविशीं गैरसमज नाका अशेंय तो म्हणटा। जाल्यार शारीकरण जाल्या उपरांत लोकांचो सरकारी शाळांकडे वचपाचो कल देंवलो अशेंय मुख्यमंत्र्याचें मत। तरांतरान शहरीकरण जालें, लोक शहरीकरणा कडेन वचपाक लागले आनी आज खंय तरी त्यो कमी प्रमाणात विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आसा। बट भावून केल्लो तेन्नाच्या वेळाचो शाळा विशेश एग्रीकल्चर मायनींग ह्या सॅक्टरांत आनी ताज्या उपरांत जाल्लें औद्योगिकरण हें फुडलें आसा। बट मुळात पांयां मजबूत आसल्या कारणान आमकां गोंयची उदरगत आयकता आसतना दिसता ज्यो विलीनीकरण करपाच्यो आसा त्यो पेरंट्स, टिचर्स, PTA ह्या सगळ्यांक विद्यार्थ्याच्या भविश्याच्या नुसार विचार करूनच निर्णय घेतले वयता। भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्ल्यो शाळा काबार करपाक काँग्रेस पक्ष जबाबदार। जण एका म्हालान इंग्लिशीच्यो शाळा हाडून काँग्रेसीन सरकारी शाळांक काबार केले असो सणसणीत आरोप मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकर हांणी केला। शाळांच्या दुर्दशेचो हो प्रश्न खंय आतांचोच न्ही, जाल्यार कितल्याशाच वर्सां पयलींचो। मुख्यमंत्री फुडल्या 10 दिसां भितर हो प्रश्न सुटावो करतलो असोय विस्वास सुदिनान व्यक्त केला। भाऊसाहेब बांदोडकरान सबंद गोंयांत शिक्षणात परिवर्तन केलें आनी हाजें श्रेय हांव मोगो पक्ष बरोबर त्या वेळा वयले सगळे ज्यांनी हे गांवांत शाळा उगडपाक, इस्कॉलां उगडपाक हातभार लायलो त्यो NGO आसूं, संस्था आसूं तांकां हांव दिता। काँग्रेसीचें राज्य जेन्ना 1980 नंतर आयलें तेन्ना ही बजबजपुरी चालू जाली। आज ब्लेम करून आमी उपयोग ना एकामेकाक। आनी ही बजबजपुरी कित्याक चालू जाली? कारण कोंकणी मराठी अशे 2 गट पडले आनी ह्या कोंकणी मराठींत जेन्ना 2 गट पडले तेन्ना वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळ्यो शाळा उगडपाचो प्रयत्न केलो। हें करता आसतना जी मातृभाशा आसा आमची कोंकणी आनी मराठी ती फाटीं पडत गेली आनी काँग्रेसीच्या राज्यांत नाका आशिल्ल्यो गोश्टी घडल्यो आनी इंग्रजीचे स्तोम मुखार दवरून प्रत्येक गांवांत तालुका वायज इंग्रजी शाळा कश्यो जातल्यो हें पळयलें आनी त्या खातीरूच ही परिस्थिती आज आमचेर आयिल्ली आसा। आमी आमकां कितें जाय हें विसरत गेल्ले आसा आनी त्या खातीर हांव इतलेंच म्हणटा ज्यो शाळा बंद पडपाच्या मार्गार आसा आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या। शक्यतो ह्यो शाळो बंद पडपाक आमी दिवचे ना कारण मुख्यमंत्र्यान तसो स्टेटमेंट केल्लो आसा अजून धोरण निश्चित करूं ना म्हणून। कारण कितें आसूं विलीनीकरण करपाच्या मार्गार आशिल्ल्या शाळांचे भवितव्य कितें हो प्रस्न मात सद्याक काळखातूच आसा। शिक्षणावेल्यान जावपी ह्या राजकारणाचो बळी ह्या शाळांनी शिकपी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यार मात जावपाक जायना। हातूंतल्यान शिक्षण खातें आनी जाणी शिक्षण खात्याच्या मंत्रीपदाची सुत्रां सांबाळ्ळी ते लेगीत तितले जबाबदार आसा अशें म्हटल्यार तें चुकीचें थारचें ना। विलीनीकरण करप हो पर्याय न्ही, जाल्यार सरकारी शाळांक पुनर्जिवीत कशें करप हाचेर सरकारान विचार करप गरजेचें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।